हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी वर्षा भशेन ज्या वर्सा आहे 10, 11, 12, 13 असे 3 दीस तो बाईक रॅली वेगवेगळ्या हाच्या भितर मशाल मिरवणूक आसा तशे कार्यक्रमात एक अवेअरनेस अशें ताचें जातलें आणि ते कार्यक्रम हे करता आसतना केवळ आमचो इंडियन फ्लॅग पार्टीचो झेंडो न्ही आमचो भारत देशाचो तिरंगा घेऊनच सगळे कार्यक्रम जातले आणि तातूंत आमी आमचे युवा मोर्चा वेगवेगळ्या भागा भितर रॅली वगैरे प्रत्येक मतदारसंघात करतले मिरवणूक आणि लोकांक तेचे आपापल्या भागा भितर तांकां जे फ्लॅग डिस्ट्रिब्युशन ते करपाक जाय आणि ते करता आसतना 13, 14 आणि 15 ह्या 3 दिसां भितर प्रत्येकाच्या घराचेर तो फ्लॅग लावंक जाय आमचो तिरंगा लावपाक जाय हो एक आसा विभाजन विभीषिका म्हणून जर 14 तारीख फुडें फाळणी जाली ताच्या आदले दीस ते कितें जालां त्याच्या संदर्भातली प्रदर्शनी 2 कडेन आसतली एक उत्तर गोवा म्हापशा आमचे कार्यालय ताच्या सकयल आणि दक्षिण गोवा मडगांव हांगासर जातलें आणि 15 तारीख ज्या दीस हे आसतलो झेंडावंदनचो कार्यक्रम फ्लॅग होस्टिंग आपल्या नियरेस्ट बाय ज्या भागा भितर खंय आसा त्या फंक्शनान भितर इनवॉल्व जावंक जाय आणि त्यामुळे एकंदर एक मोठ्या हातून उत्साहान तेजें एक सेलिब्रेशन हे करपाक जाय अशा पद्दतीचें आमी करप अशें ठरयलां आणि ते करतना केवळ भारतीय इंडियन फ्लॅग भारत देशाचो तिरंगा घेऊनच कार्यक्रम करप अशें ते ठरयल्लें आसा.